दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 11 तारीख 2024. पयलें वाचप सांब पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 3 वाक्य 7 ते 14 पर्यंत. तर जे कोण भावार दवरतात ते अब्रामाचे खरे पूत म्हणून समजून घेया. भावार्था वरवीं देव अनभावार्थ्यांक नितीवंत करतलो म्हणले सुवार्थेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्राहमाक पयलेंच कळीत केलो आनी म्हळें, तुजे थंय सर्व जनांका आशिर्वाद जोडटली. देखून जी कोण भावार्थ धरतात ती भावार्थी अब्राहमासोवें आशिर्वाद जोडटली. आनी एक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात ती शिरापा खाल आसात, कित्याक पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, नियमशास्त्रांत बरोवन आशिल्ले सगळे मानिना आनी पाळिना ताचेर शिराप पडू. कोणूच नियमशास्त्रा वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना म्हूण स्पश्ट जाता, कित्याक नितीवंत मनीस भावार्थान जियेता. तरी पूण नियमशास्त्र भावार्थाचेर होंदोन ना, कित्याक तेंच सांगता कायद्या प्रमाणे चलता तो मनीस ताचे वरींच जियेतलो. आमचे पासत शिराप उरलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, खुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडुलो जावं. क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींच्याचेरय देवा जाय आनी भावार्था मरिफात बसयल्लो पवित्र आत्मो आमी घे जाय म्हणून हें सगळें घडलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 111 1b तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मोतीन दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवतांच्या सभेंत तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांतू आनंद भोगतल्यांनी ती नियाळची. श्लोक सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मोतीन दवरता. वर्ती आनी महिमेची कृत्यां ताची नीत सासनाक बाळटा. आपल्या विस्मेत कार्यांचे तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ. श्लोक सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मोतीन दवरता. आपणाथंय भेंबिरांत आशिल्ल्यांक तो ग्रास दिता. आपलो करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेर जातींच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. श्लोक सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मोतीन दवरता. शुभवार्ता सालुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 11 वाक्य 15 तावन 26 पर्यंत. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसराचे मुखी बेएल्झेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक खूण करून दाखय जाय म्हणाले. पूण जेजू तांची चिन्हां जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतरजुजान वांटे वांटे जाल्ले खंयचेय राज विभाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाड जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपराटीत जाल्यार ताचे राज उरचें कशें? हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडयतात? अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडिल्ल्या बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडयता जाल्यार दुबावा वीण देवाचे राज तुमचे थंय येवंक जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचे सगळे आस्तपदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताच्या वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार
ताका धैर्य दिवची सर्व हातेरां तो वण व्हरतलो आनी मेळिल्ली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाताना तो म्हजो विरोधूसय. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजायकी शिमटायता. एक मनशाक लागलो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेले उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतस तें घर जाण नितळ दवरलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणापरा चड नश्टे हेर 7 देंवसारांक हाडन ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणें करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पाश्ट जाता. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपान सांव पावलू गालातकारांक भावार्था विशयान शिकोवण दिता आनी म्हणटा, भावार्थान जी येतली पवित्र आत्मो घेतली आनी जो कोण भावार्थान जी येता आनी भावार्थान मागता तो आशिर्वाद जोडतलो, बरो जातलो, मागिल्लें सर्व आपणायतलो. वांजेलांत जेजू भावार्था विशयांत लोकांक शिकोवण दिता. जेजू एका मनशाक लागल्या देंवसाराक सोडयता तेन्ना लोक आपलो भावार्थ सांडून हो बेलझेबूलाच्या आदारान देंवसार सोडयता म्हूण सांगता आनी खेळकुळां करतात. जेजू म्हणटा, भावार्थान जो कोण जियेना आनी मागना तो आपले राज होगडायता. जो कोण सैताना फाटल्यान वेता तो मनीस आपणाकच होगडायता. देखून आमी सर्वांनी मागतना भावार्थान मागाजे. मागता आसतना आमी मागलें घेतलें हांव. आमी मागलें घेतलें मागीर केदींच जेजूक सांडून वचूं नजो. आमी हर एका दिसा भावार्थान मागया आनी जेजूचो पाटलाव करून ताका साक्ष जावया.